कोंकणी भाषेच्या मुद्द्याचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेन घेतिल्ल्या स्पष्ट भुमिकेची सगळ्याच वाटेंतल्यान तोखणाय जाता। गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष डॉ. पूर्णानंद च्यारी हांच्या फुडारपणा खाला विविध कोंकणी साहित्यीक भाषा मंडळाचे पदाधिकारी आनी कोंकणी सेवा केंद्राच्या प्रतिनिधींनी मुखेलमंत्र्याक भेट दिवन मुखेलमंत्र्याची तोखणाय केली। त्याच्या संदर्भात गोंय सरकारान आणि खास करून आमच्या मुख्यमंत्र्यान जी भूमिका घेतल्या ती अभिनंदनीय अशी आसा। खास करून लिपीच्या संदर्भात जो एक वाद निर्माण केल्लो त्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी जे कडक शब्दांत सांगलां की तातूंत कसलोच बदल जावचो ना आनी शिक्षणान अन्य सगळे कामाक देवनागरी लिपींतल्यानच कारभार चलतलो म्हणून हाजें आमी स्वागत करतात, अभिनंदन करतात सरकाराचें। आनीक आमी सगळे कोंकणी लोक आसात ते तांचे बरोबर ह्या कामात आसतले अशें हांव ह्या वेळाचेर म्हजें मत व्यक्त करतां। मुख्यमंत्री विधानसभेत आमचे वतीन दोतोर मुखेलमंत्र्यांनी खंबीर भूमिका घेतल्या आणि राजवास कायदोच न्ही जाल्यार गोंयकारांचे हित सर्वार्थान कशें उरूं येता हे खातीर अभ्यासू आणि खंबीर भूमिका घेतल्या। ताका लागून गोंयभरचे प्रतिनिधी अभिनंदन करपाक आनी वाखाणणी करपाक हांगा आयल्या। आमच्या मुखेलमंत्र्याचो आमकां अभिमान आसा इतलें म्हणून दिसता दोतोर प्रमोद सावंत आप आगे बढ़ो। जय कोंकणी, जय सीएम। गोंयच्या इतिहासान विधानसभेन अशी खंबीर भूमिका मांडपी सीएम आमकां मेळ्ळा आनी फक्त विधानसभेनूच न्हय जय जय प्लॅटफॉर्माचेर गोंयच्या हिता खातीर कोंकणी आनी राज्य आनी राजवास हाची भूमिका कशी आसची ती गोंयकारांक दाखोवन दिल्लो आमचो खंबीर असो मानाचो लोकप्रिय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तुमकां आमी मना काळजा सावन ते बरें दिसलें की सगळे साहित्यीक आणि सगळे कोंकणी मोगी गोंयभरांतल्यान आज शेनवार आसून सुद्दां तुमी म्हाका मेळपाक किंवा म्हजो सन्मान करपा खातीर खासा करून आज रवींद्र भवनात आयले। तुमचो मोग तुमी उक्तायलो। तुमी हांवें केल्ल्या कोंकणीच्या बद्दल जे हांवें म्हाजें भाशण केलें हांव म्हणटा आनी जी खरी रियलिटी आशिल्ली आनी ज्या एक्चुली एकदां केन्ना तरी लोकांक कळपाक जाय आशिल्लें। बरेचशे फावटी रोमी कोंकणी आणि देवनागरी कोंकणी हाच्या मदीं थोडे जाण म्हणजे वाद क्रिएट करून हो समाजा मदीं म्हणजे धार्मीक तडे निर्माण करपाचो जो प्रयत्न करताले तो एकदांचो सोंपलो अशें म्हणपाक कांय हरकत ना। बरे बरे कायदे तज्ञांनी हे रोमन कोंकणी हे सुद्दां म्हणजे नवीन न्यू एड्युकेशन पॉलिसीन देवनागरी एंड रोमन क्लियर कट शब्द बरयता आसतना तेंच्यांनी एक्सप्लेन केले। हांवें पळयलें की रोमनच्या बाबतींत जो हांवें एक्सप्लेनेशन दिलें तें खरें एक्सप्लेनेशन आशिल्लें। बऱ्याच जाणांनी ताचेर टिकात्मकूय केलें, म्हाका तें पडूंक ना कारण म्हजो विचार क्लियर आशिल्लो, म्हणजे न्यू एड्युकेशन पॉलिसी क्लियर आशिल्ली आनी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें विजन तें तेंच्यांनी रिजनल लँग्वेजीक जो बळगें दिवपाचें जें ठरयलां त्या बळगेच्या हाचेर म्हाका दिसता गोंय वेगळें राज्य म्हणून घोशीत करता आसतना तें तशें पळोवंक वचत जाल्यार भाशेच्या आदाराचेर तें कोंकणी राज्य हें म्हणून काम घेता। आनी घडये कदाचित म्हणजे इतकी वर्सां पूण हो विशय ज्या पद्दतीन रोमी कोंकणी आनी देवनागरी कोंकणी हो कितें होय विशय घडये कदाचित मांडूंक नाशिल्लो तो म्हाका संद मेळ्ळी मांडपा खातीर आनी तो लोकांक गोंयच्या लोकांक क्लियर जालो हें एक बरें जालें अशें म्हाका दिसता। पण सातत्यान म्हणजे म्हाजें म्हणणें जी कोंकणीची सेवा आनी गोंय म्हाका बोरकार बाबान एक बरें म्हटलें की गोंय घडोवपाची संद देवान जी दिल्या तुमच्या सगळ्यांची ताकद म्हाका जर मेळत जाल्यार तें आनी गोंय घडोवपाचें हांव इतक्याच खातीर म्हणटा आनी हें सगळें करता आसतना 1961च्यान आयज पर्यंत घरांचे विशय सुटावे जावंक नाशिल्ले। मूळ गोंयकार आपल्या घराच्या जागेचोय विशय तो तसोच घेवन आशिल्लो। 72 पयलींच्या घराची सनद दिवपाचें काम हें त्याच म्हाज्या तकलेंतल्यान आयलें तें दिलें आनी आतां जाका आमी म्हणटा की घडये कदाचित आलवारा मोकासो जे मोकाशांनी रावताले आमचे मूळ गोंयकार आहात हे बी बरेचशे फावटी तुमच्याच सारकेल्या साहित्यिकांनी फुडें हाडलेले हे विशय आसात आनी मूळ गोंयकाराक न्याय मेळपाक जाय आसत जाल्यार हे विशय सुटावे जावपाक जाय आसले। त्या खातीर म्हाका तो शब्द बरो आवडलो की गोंय घडोवपाचें कार्य आसा।